नमस्कार येवकार सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. गोंयच्या मायनिंग लीज रिन्युअल रिव्ह्यूचो फुडार याचिकादार मिनेर कंपन्याक थाकाय सगळें कळटलें 21 एप्रिलाक. गोवा फाउंडेशन पडले मदीं सुप्रीम कोर्टाची फाउंडेशनाचेंय आयकुपाची तयारी. आर्च बिशपाचे CAA वेले भुमिकेचेर बीजेपी आमदारां मदीं फूट. कांय जाण चर्ची आड, कांय जाण तेक्याक, थोडे मेरेर. कोर ग्रुपाचो फुडारी आदलो खासदार सावयकराची चर्चीचेर चढाई. खासा रिपोर्ट. 6 म्हयने जाले दुधाचो प्रेस एकसारको चडटेर. सप्टेंबरासावन चवथी दरवाड. सगळे ब्रँडांनी धुम्म धरले दरवाड. गोवा डेअरीचे दूद तुपूय मंगळारा सावन आनीक म्हारग. वारणा अमूलूय लायनीर. अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांत केंद्रान केल्ले दुरुस्तीक सुप्रीम कोर्टाचो बावटो. FIR आदी प्राथमीक चौकशी मान्यतेची गरज ना. अटकपूर्व जामीनय ना. म्हादय अभयारण्य टायगर रिझर्व करचे. शिकारी प्रतिबंधक कॅम्प. राना सेटलमेंट अधिकारी नेमात. लुकसाण भरपाय सोपी सरळ करची. बेंगळूर विभागीय मुख्यालयाचो गोळावली वाघ हत्याकांडाचेर रिपोर्ट. शिक्षण संचालकाक जाप विचारूंक गेल्ल्या काँग्रेसवाल्यांक पोलिसांनी उखल्ले. प्राथमीक शाळेच्या शिक्षकांक पगार पडू ना म्हूण पावले संचालका मेरेन. अपमान केलो म्हूण काँग्रेसवाले फुर्योज. वेस्टर्न बायपास कॉन्ट्रॅक्टरान डेडलायनी भितर तडीक लायलो ना जाल्यार परिणाम भोगचे. हायकोर्टाची शिटकावणी. 17 फेब्रेर, 31 मार्च, 31 मेच्यो डेडलायनी. नाजाल्यार 2 कोटींचे डिपॉझिट जप्त. आणि एशियन फुटबॉल लिगांत क्वालिफाय जावंक FC गोवाची नवी कोचिंग टीम डेरिक पेरेरा आणि क्लिफर्ड मिरांडाच्या मार्गदर्शनाखाला नेटान तयारी. मायनिंगाचो आनीक एक गीम बुडलो. सुप्रीम कोर्टान केस 21 एप्रिलाक धुकल्ल्या. कांय मिनेरांनी 88 मायनिंग लिजांचे रिन्युअला विशीं घाल्ली याचिका सोमारा कोर्टांत आयली. कोर्टान मिनेरांक सध्या थाकाय दिल्ली ना. गोंय सरकारान घाल्ली रिव्ह्यू याचिकाय चड करून 21 एप्रिलाकच कोर्टा मुखार येतली. हे केशींत गोवा फाउंडेशन मदीं पडले. तांकां लेखी आर्ग्युमेंट 4 सप्तकांत दिवंक लायला. गोंयची मायनिंग ह्या गिमातूय सुरू जावपाची आशा ना. गोंयच्या दोगा मिनेरांनी लीज रिन्युअलाक सुप्रीम कोर्टात घाल्ले याचिकेचेर सुनावणी 21 एप्रिल मेरेन फुडें धुकल्ल्या. राज्य सरकारान घाल्ले रिव्ह्यू याचिकेचेर ह्याच दिसात सुनावणी जाव येता. कांय प्रमाणात मायनिंग सुरू करूंक थाकाय दिवची म्हूण मिनेर मागतात. गोंय सरकारान तांचे मागणेचेर एफिडेवीट दिवची म्हूण कोर्टान सांगला. गोवा फाउंडेशनान आनी एक्टिव्हिस्ट तामणकर हे केशींत मदीं पडल्यात. तांचे कडच्यान कोर्टान 4 सप्तकां भितर लेखी आर्ग्युमेंट मागला. इतले मजगतीं मायनिंग बेल्टांतल्यो पंचायती गोवा फाउंडेशनाची आर्थीक पाळामळा उस्तुची म्हूण मागतात. तांकां फंडिंगाचो दुबाव. गोवा फाउंडेशन म्हणटा आरोपात अर्थ ना. फाटलीं 2 वर्सां मायनिंग सुरू कित्याक जायना ताचेर खंय गोंय सरकाराची चवकशी जावंक जाय. लास्ट 30 साल आमकां FCRA नंबर ना आनी आमकां फॉरेन फंडींग नाकाच. कित्याक आमकां फॉरेन फंडींग मेळ्ळें तर हे प्रॉब्लम सुरू जाता. ते आमकां पयलेच फुडें आमी सांगलें आमकां फॉरेन फंडींग घेवपाचें ना म्हणून. आनी कितें आमी करतात, आमचे सगळे अकावंट्स कितें करतात सरकाराक मेळटा, रेजिस्ट्रार ऑफ सोसायटीज मेळटा. ते सगळे मेळून मागीर आमकां कितें लोक डिमांड करता की हे इन्वेस्टिगेशन करूंक जाय आमकां कांय समजना. पण आमी कितें म्हणटा, कोणाकय इन्वेस्टिगेशन करूंक जाय. स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, CBI कोण तरी येवन दी, कांय प्रॉब्लेम ना आमकां. आमचे सगळे इन्कम टॅक्स सगळे इतली वर्सां 30 वर्सां आमी फारीक करूनच आहा. सगळे आमचे कंप्लीट रेकॉर्ड आहात. आमी हे प्रश्न कित्याक टायमार येता आमकां समजना. इफ यू वॉन्ट टू रिस्टार्ट यू हॅव टू पुट अक्कल घालूंक जाय आनी सारकें सिरियस करूंक जाय आनी आतां सुरू करूंक जाय. काम फायली सुरू करूंक जाय. ओपिनियन घेवपाक जाय. कशें व्हरपाचें तें आतां करूंक जाय. पण आज पर्यंत हें कांयच ना मायनिंग डिपार्टमेंटान. आनी त्या कारण आमी म्हणटा इन्वेस्टिगेशन करा, आमचें करा, पण पयलें इन्वेस्टिगेशन करा. सरकारान मायनिंग कितें सारकें चालू करूं ना. आनी दुसरें चीफ मिनिस्टर कितें बदलून थंयचो हें दिता.
आज सुरू करतले, आज कोर्टान वयतले, आज अपील फायल करतले, आज रिव्यू फायल करतले, आज कितें सुप्रीम कोर्ट कितें करपाचो हे प्लॅन न्हय, हे बेश्टें दिसाक दिसाक करता. आमी म्हणटा तुमी आमकां प्लॅन दाखय. 3 म्हयन्यान आमी इतलें करतले, 6 म्हयन्यान आमी इतलें करतले आनी 12 म्हयने आमी इतलें करतले. मागीर आमकां चर्चा करूंक जाता. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीष कुंकळेकार. आर्च बिशपाच्या CAA वेले भुमिकेचेर बीजेपीच्या आमदारां मदीं फूट. कांय जाण चर्चीच्या आड, कांय जाण चर्चीच्या तेक्याक, कांय जाण अध्यात्ना मध्यात कशे मेरेर, कांय जाण बरेपण नाका वायटपणूय नाका म्हूण वग्गी. बीजेपीच्या कोर ग्रुपांतलो फुडारी आदलो खासदार नरेंद्र सावयकारान मात सोशल मिडिया वेल्यान चर्चीचेर चढाई सुरू केल्या. मायकल आनी माविन एकामेका आड. खासा रिपोर्ट. CAAचेर आर्च बिशपान स्टेटमेंट काढलो आणि बीजेपीत राजकीय वादळ सुरू. सगळ्यात पयलीं माविनान चर्चीच्या आड भूमिका घेतली. आमदार कार्लोसय मातसो फावरात उलयता. I have one thing very clear. No religious head has got the right to interfere in the governance of any state or any country or comment especially a comment which will bring about an opposition on a communal basis. They should not even be indirectly seen as inciting some sort of anti-communal passion. They should not even be seen to be doing that. That is what is wrong. Our senior colleague Marvin Gujino has given his opinion. And I feel that he is right partially, not fully, totally. See, because even the Archbishop has got a right to look after his folk. He can guide his people. माविनाचेर मंत्री मायकल उलयलो. तो म्हणटा धर्मगुरूंक आपले मत मांडपाचो अधिकार आसा. राजकारण्यांनी तांच्या विरोधात उलोवपाचो अधिकार ना. धर्मगुरूचेर उलोवपाचो आमकां अधिकार ना म्हूण मायकल कांय मिडिया कडेन उलयलो. अलिना म्हणटा सरकार आणि चर्चीच्या प्रतिनिधींनी बसून उलोवन प्रश्न सोडोवंक जाय. काब्राल म्हणटा दर एकल्याक उलोवपाचो अधिकार आसा. Freedom of speech is a democratic right. Vis-a-vis CAA may be dialogue between the representatives of the church and the government to find a solution which is so important to maintain the secular fabric of the state. No, everybody has the right to give his own views. This is a democratic country. Everybody's views have to be respected. And it's up to every religious head. He's a religious head. His views have to be respected. His views are his views. You cannot ask him. But one of your colleagues... No, I don't want to comment. I know, I don't want to comment on anybody. After all, the Archbishop holds such a high position in the state. He has a right to express his views. Our party has a right to do what it has to do. So ultimately, we have to respect each other's views. This is a democratic society. We have to accept and move along. Church, टेम्पल, मॉस्क ही सेपरेट विषय. पयलीं आमी इंडियन सिटीजन हे आमकां कोण काडूंक शकना. देशा भितर दीस इज अ डेमोक्रेटीक कंट्री. सो कोणूय कितें स्टेटमेंट करूंक शकता. म्हजें ज्ञान घालून हांवें विचार करपाक जाय. सो म्हजें ज्ञान सांगता की हें जें केलां हें रॉंग न्ही. सो म्हज्या ज्ञाना भितर जर तिसरो घालूंक शकता जाल्यार म्हाका कन्विन्स कर न्ही. म्हाका जर कोण तुमी म्हणटा कोणें मुस्लिमान काडलें, कोण चर्चीन काडलें, कोण हेणें काडलें, कोण हिंदून काडलें, हेणें म्हाका आपय मरे आनी म्हाका कन्विन्स कर की तूं कितें सांगता तें रॉंग जाल्यार हांव म्हजें स्टेटमेंट चेंज करता. इफ एनीबडी कॉल्स मी आय विल गो अँड सीट अक्रॉस द टेबल अँड सी इफ वी कॅन सीट अक्रॉस द टेबल अँड प्रूव टू मी दॅट दिस इज रॉंग. आय विल ऑल्सो बॅक द स्टेट. बीजेपीच्या कोर ग्रुपांतलो आणि दक्षिण गोंयचो आदलो खासदार नरेंद्र सावयकारान सोशल मिडिया वेल्यान चर्चीचेर चढाई सुरू केल्या. CAAत भेदभाव आसा जाल्यार सरकारी ग्रांट्सा विशीं मायनॉरिटी संस्थांक खासा अधिकार दिवपी आर्टिकल 30तूय भेदभाव आसा म्हूण सावयकाराचो आर्ग्युमेंट. CAA वेल्यान बीजेपी भितर 2-4 तोणां आणि बीजेपी आड चर्च अशें सध्या तरी चित्र. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. दूद मंगळारासावन परत वाडटा. 6 म्हयने जाले दूद 2-2 रुपया वाडत आसा. सप्टेंबरांत अवेळी पावसाचो महाराष्ट्र कर्नाटकांत गोरवांचेर काळ येत सावन चवथी दर वाड. डेरीक दूद पुरवणेची शॉर्टेज. आदित्य, नंदिनी, वारणा, गोकुळ रुपया 2 रुपया वाडयत आसात. गोवा डेरीन आतां परत 2 रुपया तुपाचेर किलाक सरळ 30 रुपया वाडयल्यात. पाकिटाचेर रेट एक एजंटांक विकूंक लायतात भलतेच रेटीन. दूद येना जेन्ना ते 6 म्हयने जावपा पयलीं लागले न्हू, एकट्यान आदित्यान 2 म्हयने पयलीं 4 म्हयने पयलीं वाडयले. तो हिशोब जालो 5 म्हयने 2 म्हयने गेले नंदनीन वाडयले. परते नंदनी आनी 1 म्हयनो जावं नाका परते वाडयले तेणें 1 रुपया आतां परतो. मागीर अशेंच आतां आदित्यान कितें केलें 1 म्हयनो जावं ना 2 म्हयने जावं ना सोमते आनी 1 रुपया वाडयलो आयच्यान. तेणें आयच्यान 1 रुपया वाडयलो आयची तारखेर.
त्याच्या वाढनान कितें केलें 1 म्हयनो पयलीं वाडयले पडटे तेणें आनी आमकां एक लेटर दिलें की आनी रेट वाडलो रेट वाडलो आनी दुसरे दूद डेलीच्या हे सगळे आत्तां वाडून सोडला बाकी दूद सगळे सारके गोकुळ वाडले गोकुळ आतां 1.5 म्हयनो जाला वाडून आतां परते वाडला तेंचे 1 रुपया परते गोवा डेअरी कितले फाटी वाडले गोवा डेअरी कितले गोवा डेअरी ना गोवा डेअरी एकूचदा वाडटा वार्धा नंदनी महानंदा डेलीचा गोवा डेअरी वार्धा हे सगळ्याचेर 1 लिटराचेर 2 रुपया वाडयले 1 लिटराचेर 2 रुपया हायफेडाचे बी 2 रुपया आनी प्लस तेचे आतां पळय थोडे फ्रेंड येवं ना ते म्हणटा तुमी तशें 24 बी 56 वीक आमी कशें विकतले 58 लोक झगडटा अगर तुमी कायद्यान तुमी अगर हेचे रेट आयले तर आमकां टेन्शन ना रेट आयले आमकां टेन्शन कोण आमकां धरूं शकना तुमी ते लेटर बिटर लोक आयकना केन्नाच्यान दूद वाड जाली दूध डिसेंबरसान स्टार्ट जालें डिसेंबरसान पयले वाणा वाडयले मागीर नंदिनी 2 रुपये आतां ते खातीर आतां जानेवारीन तूं गोवा डेअरी वाडले तांचे स्टँडर्ड 4 पाव लिटर 4 पाव वाडले ते आतां आनी 2 दिसांत तो आनी स्टँडर्ड हें वाडटा ते हायपॅड 2 रुपया वाडचे आसतात आनी कोणाचे गोवा डेअरीचे आतां आनी आतां वाणा आनी वाडले आतां केन्ना फेब्रुवारी 6 तारीखान लिटराक 2 रुपया वाडले मंगळारच्यान गोवा डेअरीन दुधाच्या प्रोडक्टाचो रेट वाडयला तो असो हाय फॅट 54 रुपया वेल्यान 57 टोन फॅट 20 रुपया वेल्यान 22 बटर 500 ग्रॅम आदलो रेट 220 जाल्यार नवो रेट 250 रुपया तूप 500 ml 240 रुपया वेल्यान 275 जाल्यार तूप 200 ml 96 रुपया वेल्यान 110 रुपया केला ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट फाटल्या सरकारांक कोयराचेर पयशे मोडचे पडनाशिल्ले तेन्ना मायनिंगांतल्यान पयशे येताले तरी तांकां राज्य सांबाळूंक जमलें ना म्हूण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयला कांदोळे प्रायमरी हेल्थ सेंटराच्या विस्ताराची बुन्याद घालूंक गेल्ले कडेन मुख्यमंत्र्यान आदल्या सरकारांक धुले आमकां मायनिंगाची येणावळ येना तरी 30-40 वर्सांच्या कोयराचो विलो लावंक खंय आज कोट्यांनी मोडचे पडटात काळ बदललो सरकाराक पयशे कोयराचेरूय खर्च करचे पडोंक लागल्या तुमी पळयशात मायकलाचो बजेट वाडला म्हणजे हेल्थ मिनिस्टराचो जसो वाडला तसो मायकलाचोय वाडला आमी हेल्थाचेर पयशे मोडटा लायटीचेर पयशे मोडटा हाज्या पयलींच्या सरकारांक कोयराचेर पयशे मोडचे पडनासले आनी तेन्ना खूब मोठ्या प्रमाणात पयशे मायनिंगेंतल्यान येताले आनी मायनिंगेंतल्यान पयशे येताले पळय न्हू तेन्ना हेंच्यांनी राज्याची काळजी घेवंक ना आमकां आयज मायनिंगेंतल्यानय रेव्हेन्यू येवंक ना आनी तरी सुद्दां आमी कोट्यांनी पयशे एक कोयर ट्रीट करूंक मोडटा कोयर कोणाचो कोयर आमचो आनी कितल्या वर्साचो 30-40 वर्साचो कोयर 20 कोटी रुपया मोडून कांदोळे PSCचो विस्तार जाता So total 20 crores is sanctioned to build and put all the equipments in this hospital. We have more than 60-70,000 floating population which comes in and goes out. Whether they are tourists, whether people come to stay for a week, 2 weeks, 3 weeks and they go as travelers, they come here on in different ways they come, not only as tourists, some come for medical this thing, some come as students over here to stay. आणि म्हणूनच तुमकां सांगता की सगळे तरेन लोक आमकां मदत करपाक फुडें सरल्या आनी आमी हे मदत घेवन लोकां मदीं वचून लोकांचें जीवन कशें वाचोवपाक आमचो प्रयत्न चालू आसपाचो मुख्यमंत्रीचेच एक वेगळे एक स्वप्न आसा हांव बी तेंचे बरोबर सहकार्य एकमेकाक आमी दिवन हो प्रकल्प फुडल्या इलेक्शना पयलीं ते बेगीन आमचो प्रयत्न आसूंक जाय की हे कसले परिस्थितीन कमिशन करून घेवपाचो आमचो प्रयत्न आसूंक जाय प्रुडंटा खातीर श्यामसुंदर फडते अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांत 2018 केंद्रान केल्ले दुरुस्तीक सुप्रीम कोर्टाचो बावटो आतां अशे केशींनी FIR आदी चवकशी वा मान्यतेची गरज ना अटकपूर्व जामीनय ना कोर्टान FIR आदी प्राथमीक चवकशी आनी अटकपूर्व जामिनाची तरतूद करूंक लायिल्ली कोर्टाचो आदेश निष्प्रभ करूंक केंद्रान कायदो दुरुस्ती केल्ली ते दुरुस्तेचेर आज कोर्टाचो शिक्को We have challenged that amendment wherein the section 18A was inserted by the government and section 18A
specified that there will be an absolute bar on the anticipatory bail as well as on the preliminary inquiry. That today the court has clarified that there will not be an absolute bar on the anticipatory bail, as well as the court has clarified that the provision of preliminary inquiry that will be read in light of the Lalita Kumari judgment. मेर्शेचो पंच प्रकाश नायकाच्या आत्महत्येचे केशींत पुलीस आनी क्रायम ब्रांचीच्या तपासाचेर हायकोर्ट सातिस्वेत ना. प्रकाशाक आत्महत्येक प्रवृत्त केलो म्हूण आरोप आशिल्ल्या विल्सन गुदिनाच्या अटकपूर्व जामीन अर्जाक हरकत घेतना प्रकाशाची भयण अक्षयान लेखी हस्तक्षेप केला. तिच्या आर्ग्युमेंटाचेर लेखी जापेक कोर्टान गुदीन आनी सरकारी आदोगादाक मंगळार मेरेन प्रास दिला. शिक्षण संचालकाक जाप विचारूंक गेल्ल्या काँग्रेसवाल्यांक पोलिसांनी उखल्ले. प्राथमीक शाळेच्या शिक्षकांक पगार पडूं ना म्हूण काँग्रेसवाले खंय संचालकाक मेळपाक गेल्ले. तिणें खंय तांचो अपमान केलो. तिणें जाहीर माफी मागची म्हूण काँग्रेसवाल्यांची मागणी. So you said 2 days. In 2 days' time, the payment of the teachers. I am not saying that I'm responsible for a non-section. A non-section will take its own. No, ma'am, but you are sitting at the table. You are here as a director. So that's it. Please don't delay. Because you know the बच्चे. Get out of the office. What? Get out. Get out. Talking with you. Get out. डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशनान, डायरेक्टर ऑफ अकाउंट्सान आनी सीएमान आज बी तांकां पेमेंट घातला प्रायमरी टिचरांक. आज प्रायमरी टिचराची परिस्थिती इतली वायट जाल्ली आसा. आज तांकां लोकांनी पयशे मागपाक लोक पयशे मेळनात. आज तेगे सगळी ते रुटीन वर्क आसा ते स्टॉप जाल्ले आसा. त्याची 10 तारीख जावन बसून तांकां आज पगार आज पडूं ना. सो तो विशय घेवन जेन्ना आमी डायरेक्टरा कडेन डिस्कस करताले, अकस्मात कितें जालें खबर ना. तिका ती डिस्कशनाच्या मुडान बसून नाशिल्ली. ज्या तरेन ती आमकां उतरां दिताली की जशें की कांयच जावना, 10 तारीख खंयच्या म्हयन्याचे कितके म्हयने पगार जावना, पूण हे 10 दीस पगार जावना म्हणल्यारूच कितको फरक पडटा ही कदाचित तिका त्या खुर्चेर बसून कळपाना. थंयच्यान गेट आवट करता आनी पुलीस तांकां साथ दिता. आमकां थंयच्यान उखलून हाडले. सो हे जे तिका तिणें चूक मागले शिवाय आमी तिची फाट कशीच सोडचे ना. आमी खंयच्याय थरा वतले पूण तिजे कडल्यान चूक मागून घेतले हें आज हांव तुमकां हांगा सांगता. हांव प्रमोद सावंताक सांगपाक सोदतां, तुज्याच गव्हर्मेंटा अंडर हांगा पळय एक मिडिया कोणे तरी मिनिस्टरान गेट आउट म्हणलें तेन्ना तुमी माफी मागपाक लायली. आयज ही IAS ऑफिसर आमकां डेमोक्रेसी कितें काबार जाला गोंयांत. मागणी करपाक जायना. कॉन्स्टिट्यूशन मागणी करपाक जायना. कित्याक दिला कॉन्स्टिट्यूशन आमकां? डेमोक्रेसी कित्याक दिता? आता कमर्शियल ब्रेक, रोखडेच परत मेळया. म्हादय अभयारण्य टायगर रिझर्व घोषीत करचें म्हूण बेंगळूरच्या विभागीय मुख्यालयान गोळावली वाघ हत्याकांडाचेर रिपोर्ट दिला. शिकारी प्रतिबंधक कॅम्प, अभयारण्याची शीम थारावप, अभयारण्य वेवस्थापनक कृती गट, खासा राना सेटलमेंट अधिकारी नेमप आनी शेतभाटकारांक लुकसाण भरपायेची प्रक्रिया सोपी सरळ करची म्हूण असिस्टंट राना DIGचो सरकाराक रिपोर्ट. बंगळूरच्या NTCA रिजनल ऑफिसराचो असिस्टंट इन्स्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट राजेंद्र गरवाडान शिफारस केल्या ती अशी: म्हादय अभयारण्य व्याघ्र संरक्षित क्षेत्र म्हूण जाहीर करचे. गोंयच्या अभयारण्य संरक्षित वाठारांनी शिकारी प्रतिबंधक तळ जाय. अभयारण्याची शीम थारावची. अभयारण्याचो योग्य सर्वे जावचो. राज्य पावण्यार अभयारण्य वेवस्थापन कृती गट जाय. वाघांच्या हालचालींचेर आनी पर्यावरणीय स्थितीचेर नदर दवरूंक NTCAन केल्ली मॉनिटरींग सिस्टम चालीक लावंक जाय. अभयारण्यांनी जावपी अवैध कामांची म्हायती दिवंक इन्फॉर्मिंग नेटवर्क जाय. वायरलेस नेटवर्क जाय. फील्ड स्टाफाक वायरलेस हँडसेट दिवंक जाय. फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसराची नेमणूक जाय. कॅपॅसिटी बिल्डिंग कार्यावळी दवरपाक जाय. वन्यजीवा विशीं जागृती कार्यावळी दवरूंक जाय. लुकसाण भरपाय दिवपाची प्रक्रिया सोपी आनी सुटसुटीत जाय. अभयारण्या खातीर मॅनेजमेंट प्लानाची गरज.
म्हादय अभयारण्य आणि बाकीच्या संरक्षित क्षेत्रांचो विचार करून हेडक्वार्टर पणजेसान वाळपय ना जाल्यार दुसऱ्या सुवातेर व्हरूंक जाय. तरणाटे सक्षम अशा फॉरेस्ट ऑफिसरांची अभयारण्या खातीर नेमणूक जाय. फुल फ्लॅज कॅमेरा ट्रॅप बेस्ड स्टडी जाय. बरे शिक्षण, नोकऱ्यो, आरोग्य आणि बाकीच्या सुविधां खातीर अभयारण्यांतल्या गांवांक स्थलांतर करून वॉलंटरीली प्लॅनिंग जाय. गोळावले वाघांच्या हत्याकांडात आमच्यो कांय चुको जाल्यात आसत, मात ह्या फुडें वाघांच्या सांबाळाक लागीं सगळे तरेची जतनाय घेतले म्हूण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत सांगता. आमी सगळ्या पद्दतीन वाघांची काळजी घेता. कांयच जर आमी सांगला की जो इन्सिडंट जालो ताच्या खातीर हांवें पयलींय म्हटलां वी आर सॉरी फॉर दॅट. आमच्या कडल्यान कितें चूक जालें आसता बट हेन्स फोर्थ वी आर टेकिंग ऑलमोस्ट ऑल द प्रिकॉशन्स फॉर दॅट. आमी आतां सगळी म्हणजे ट्रॅकिंग परत तांकां शिफ्ट करप ही सगळ्यो मेजर प्रिकॉशन्स जे आसा ते ऑलरेडी घेवपाक सुरू केल्ले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. नोमोचो उत्सव एकदम बरो. आमच्या लोकांकय कर्नाटकांत असो उत्सव करूंक सांगतलो म्हणून दक्षिणेचो सुपरस्टार KGF फेम यशान आयतारा पर्वरी रायझिंगाची तोखणाय केली. नोमोजोंत भुरग्यां खातीर तरेतरेच्यो कार्यावळी आशिल्ल्यो. नोमोजोचो मुहूर्त साधून साल्वादोर पंचायती बरोबर FC गोवान टायअप केलो. FCG थंयच्या भुरग्यांक ट्रेनिंग दितले. I would like to sing two lines in the Konkani song, okay? Yo baile yo, sara dimak bailo, sara din zalari, pot takro. Lovely song. Hey, hard artha kota hai tenra pa. KGF, I'm sure you guys have watched KGF. We got good response in Goa too. I'll be coming to Goa. And one more thing is Nomozo should be a model for rest of the places as well. This is a fantastic thing. I'll make sure our people also adopt this concept. So I'll go and tell back home to my friends also. The tie-up of FC Goa along with our Salvador Dimul Panchayat, which is a part of Purulim constituency, will give a lot of focus on youth development. भुरग्यांक फुडार तांचो बरो करचो करियर बरें करचें जाल्यार एक बरें प्लॅटफॉर्म जाय आनी ताच्या खातीर वी हॅव टायड अप विथ FC Goa टुडे टू जस्ट नॉट फायंड टॅलंट बट ग्रूम टॅलंट एंड गिव देम अ स्टेज टू परफॉर्म. वेस्टर्न बायपासाचें काम कॉन्ट्रॅक्टरान डेडलायनी भितर केलें ना जाल्यार परिणाम भोगचे पडटले. हायकोर्टाची शिटकावणी. 17 फेब्रुवार, 31 मार्च आनी 31 मे अशे 3 टप्प्यांनी काम जातलें म्हूण कॉन्ट्रॅक्टरान टायमलायन घालून दिल्या. एक सुद्दां डेडलायन चुकल्यार ताचें 2 कोटी डिपॉझीट एनकॅश करपाचें म्हूण कोर्टान सरकाराक सांगलां. एनकॅश जाल्यार कॉन्ट्रॅक्टरान 7 दिसां भितर आनीक 2 कोटी डिपॉझीट करचें पडटलें. लॉबेरा गेल्या उपरांत FC गोवाचें आशियाई स्वप्न शेळ्यांतलें अशें फॅन्सांक दिसतालें. पूण तंत्रिकी संचालक डेरिक आनी अंतरीम कोच क्लिफर्डाच्या मार्गदर्शनान बरो खेळ करून हैदराबादाक हारोवन टिमीन गोंयकारांक थाकाय दिल्या. अशाच परफॉर्मन्साचेर FC गोवा एशियन लिगाक क्वॉलिफाय करतले हातूंत नवे कोचिंग टिमीक दुबाव ना. एक्सक्लुझीव मुलाखत. I think we are in a good position to be on top. Right now we are in second position on goal difference and head to head. I think if we focus on every match now, remaining match, the next match is Mumbai, and then after that is Jamshedpur. Then Mumbai match and even the Jamshedpur match. I think we have the quality in our team, and if everyone gives 100% in each and every match, the remaining matches, I think we should end up on top. So the focus is on going in the next match with a positive mind. FC Goa with 3 points, we will be at least in the AFC Cup. But AFC Champions League is the target, isn't it? No, yeah, like you said, AFC Champions League is the target. But then AFC Cup is no mean as well. But for us, in this moment, we would like to claim the top spot and be in the Champions League. That is what our target is, which is even more difficult when you consider that you have 80K. And in this moment, I believe there are 3 teams in the fray: 80K, Bangalore, and ourselves. And I believe that
ATK are favorites because for them it is simple. It is simple. They win their next two games and they're champions. For us, we have to win our 2 games, and we have to depend upon what happens with ATK. For Bengaluru, they have to win their remaining games and depend on what happens with us and with ATK. So I feel ATK, of course, are favorites to win the title. The pressure is on them. It's their title to lose in this moment. As far as playing in the Champions League or FC Cup is concerned, it's a massive step. It will be a massive, step up from what the league is being played now in this moment to playing in the Champions League or even the AFC Cup. And we come there and we'll take it on from there. इतल्यानी खबरो हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां ट्विटर, फेसबुकार तसोच प्रुडंटाचो ॲप, टाटा स्काय मोबायल ॲप, जिओ TV ॲप आनी प्रुडंटाच्या वेबसायटीर लायव्ह मेळटात. फॉलो प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.